नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कोरोना पायन बंद आशिले जलसाहस क्रीडा परत सुरू करूक जिल्हा प्रशासनान ग्रीन सिग्नल दिला। तेजन थंड आशिले प्रवास उद्योग आता परत रंगात येतले। प्रवासी स्थळ प्रवासी लोकांन भरतले। प्रवासी स्थळात पळोसारखे कितें उरल्यार मजा मस्ती करूक अवकाश उरल्यार मात्र प्रवासी जास्ती प्रमाणात येतात। कोरोना अनलॉक जावन उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रवासी स्थळ प्रवासा खातीर ओपन उरल्यार बी जलसाहस क्रीडा सारखे कसलीच उपक्रमाक अवकाश नाशिल्लो। जाल्यार आता जिल्हा प्रशासनान प्रवासी स्थळात वॉटर स्पोर्ट्स सुरू करूक परवानगी दिला। ದಾಂಡೇಲಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡಲ ತೀರದ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು। ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ। ಆಲ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀ। ಆದರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು। ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಈಗ ರಿವರ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ। राज्यात प्रवासी उद्योगाक नाव आशिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 10 ते 15 प्रवासी स्थळ आसात। तितूंत वॉटर स्पोर्ट्स आशिल्ले समुद्र किनारो, दांडेली, जोयडा हांगा जास्त प्रवासी भेट दितात। कोरोना लॉकडाऊन जाल्यानंतर आता अनलॉक जाल्यार बी वॉटर स्पोर्ट्साक अवकाश ना आशिल्ल्यान प्रवासी बी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात येवचे कमी जाल्ले। तेजेन प्रवास उद्योग बंद पडिलो। पण आता समुद्र किनारेचेर वॉटर स्पोर्ट्स सुरू करूक जिल्हा प्रशासनान ग्रीन सिग्नल दिला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कारवार, गोकर्ण, होन्नावर आणि मुर्डेश्वर मेळून 10-12 समुद्र किनार आसात। समुद्रात उतरून मजा करूक म्हणून अलग अलग भागांतल्यान राज्याच्यान प्रवासी हांगा भेट दिताले। तशेंच जोयडा, दांडेली भागात काळी न्हंयत जलसाहस क्रीडा करूकूच म्हणून पयसल्ल्यान प्रवासी येताले। जाल्यार कोरोना अनलॉक जाल्यार बी जलसाहस क्रीडा करूक अवकाश दिले नाशिल्ले। तेजेन प्रवासी स्थळ बी बंद आशिल्ल्या सारकेच जाल्ले। पण आता परत हांगा प्रवासी लोकांली गर्दी लागतली। कारवारचे रवींद्रनाथ टागोर बीच, गोकर्ण ओम बीच, मुर्डेश्वर बीच हांगा पयलेच्यानच वॉटर स्पोर्ट्स आशिल्ले। बोट रायड, जेट स्की तशेंच दांडेली रिवर रॅफ्टिंग, कयाकिंग असले वॉटर स्पोर्ट्स आशिल्ले। पण कोरोना सुरू जाल्या नंतर गेल्या 9 म्हयन्याच्यान वॉटर स्पोर्ट्स बंद आशिल्ले। आता परत वॉटर स्पोर्ट्साक परवानगी दिल्ल्यान सगळ्याक खुशी जाला। आनी तशेंच ह्या थोड्या दिसाक आता प्रवासी लोक बी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आकर्षित जावची शक्यता आसा। चल सेल्फी ले, सेल्फी काढू की तुम्ही कॅमेरा तरी सेल्फी देखो ना। रेडी रेडी स्माइल जाना पड़ेगा।
कारवार नगरसभेत शुक्रवाराक सामान्य सभा झाली। सदस्याक माहिती देन असताना नवीन दुकानाक टेंडर आपयले आणि बिचार जावचे उपक्रम नगरसभेन राखण करू जाय बद्दल गजाल झाली। नगरसभेच्या सभाभवनात जाल्ल्या सभेत रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याच्या स्वच्छते खातीर 21 लाख रुपये फंड राखून दवरला। पण समुद्र किनाऱ्याचेर आशिल्ले इन्कम येवचे सगळे उपक्रम टागोर समुद्र किनारो सुदारण आणि संरक्षण कमिटी पळोवन घेता आणि स्वच्छते खातीर मात्र इतलो पैसो कित्याक म्हूण राखून दवरूंक जाय असो प्रश्न सदस्य संदीप तळेकर हेमी उठयलो। तेमगेल प्रश्नाक उत्तर दिल्ले नगरसभेचे अधिकारीन सांगले स्वच्छतेचे पैसे बीच सुदारण कमिटी खंयच्यानच भन घेतले। नगरसभेन काम इतलेच करचे। आता स्वच्छता वाहन बी नगरसभेक दिलात। समुद्र किनाऱ्याचेर आशिल्ले सगळे उपक्रम नगरसभेच्या ताब्यात घेवूंक जिल्हाधिकारी कडेन मागणी केला। तेमी बी सकारात्मक उत्तर दिलात अशें तेमी सांगले। 35 करोड खर्च करून घेवन रॉक गार्डन आता पाड पडला। ते बी नगरसभेक घेवचे कार्य जावूं जाय म्हणून अनेक सदस्य प्रेमानंद गुनगा हेमी सांगले। नवीन नुस्त्या मार्केट टेंडरात दुकान घेईल नंतर दुकान घेवन उघड नसतना आशिल्ल्याक तेमगेले बिड्डींग पैसे अर्ध कित्याक वापस दिले आणि हेजे बदल सामान्य सभेत चर्च बी कित्याक केले ना अशें सदस्य संदीप तळेकर हेमी असमाधान भायर गायली। तेमकां उत्तर दिल्ले अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे हेमी सांगले टेंडराक भागी जाल्ल्यान भरील अर्ध पैसे वापस दिया म्हणून हायकोर्टाची पायरी चडिले। हायकोर्टान टेंडर घेयल्याकातच आदेश केला। कोर्टाच्या आदेशानुसार 25 लाख रुपये वापस दिलात म्हणून तेमी सांगले। रामनगर बापूजी ग्रामीण विकास समितीचे पदवीपूर्व महाविद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस व्हड उत्साहान आचरण केलं। रामनगरातल्या बापूजी ग्रामीण विकास समितीचे पदवीपूर्व महाविद्यालयात 52वे राष्ट्रीय सेवा योजना दिन व्हड उत्साहान आचरण केलं। सुरुवातीक सगळे विद्यार्थ्यांमेळ महाविद्यालय परिसर श्रमदान करून स्वच्छ केलो। तसेच सगळे अध्यापक आणि स्वयंसेवकान NSS ध्वजाचे ध्वजारोहण केले। त्याच्यानंतर प्राध्यापक MH नाईक हेमी महात्मा गांधी प्रतिमेचे पूजन करून कार्यक्रमाक सुरुवात केली। महात्मा गांधीजीले सुराज्याचे स्वप्न पूर्ण करचे जाल्यार युवा पिढीन सेवाभाव मनात दवरू जाय असे तेमी सांगले। तसेच श्रमदाना बरा सगळे मनशालो आदर बी करू जाय असे संजय गौडा हेमी सांगले। या टायमार सगळे शिक्षक विद्यार्थी तसेच कार्यक्रम अधिकारी म्हण श्री प्रेमानंद परब हेमी उपस्थित आशिले। या कार्यक्रमात सेवा योजनेचे उद्देश कार्य आणि जीवनात आशिल्ले महत्व विद्यार्थ्याक सांगले। सद्भावना गीतान कार्यक्रमाची सांगता झाली। अनधिकृत पद्धतीन रेतीची वाहतूक करते आशिल्ले 2 ट्रक रामनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतले। जोयडा तालुक्यात आशिल्ल्या कुमरा जगलपेठ भागातल्यान जोयडात अनधिकृत पद्धतीन रेतीची वाहतूक जाते आशिल्ल्यान रामनगर पोलिसांनी नजर दवरून 2 वाहनाची तपासणी केली। दोन्ही ट्रकात सकल रेती घाण वयल्यान एमसेंट पावडर घायलो दिसून येलो। तसवण दोन्ही वाहन जप्त करून कारवार खनिज आणि भूकल्याण विभाग हेमगेल ताब्यात दिलात। एक नजर घाल्या शनिवारच्या पंचांगाचेर।
शुक्रवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 32 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. शुक्रवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 32 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 13, अंकोला 1, कुमटा 5, होन्नावर 1, शिर्शी 1, सिद्धापूर 1, यल्लापूर 8, हळियाळ 1 आणि जोयडा 1 पॉझिटिव्ह केस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 55,442 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी 54,412 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 260 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 770 लोकांले मरण झाला. आयच्या इतल्यात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.